त्यो बांयोय गेल्यो आनी ते राजूय आसा ते बांयक उदक ना. सरकारान दिल्ल्या नळांकय उदक ना. नळांतल्यान येता तें फकत वारें. मोरजेच्या वरचो वाड्यावयल्या लोकांचे हाल जाल्ल्यात. उदकाक लागून आमी मरपाचें काय कितें? संवसार सांबाळपी बायलां विचारतात. आमचे मंत्री दरेके सरकारी कार्यावळींतल्यान उदक, वीज, रोजगार, रस्ते, मुळाव्यो साधन सुविधा, लोककल्याण अशी बरी बरी उतरां वापरतात. प्रत्यक्षात लोकांच्यो होयलीच पडल्यात. पेडणे म्हालात सध्या उदकाची मारामार चल्ल्या. मोरजेकार जाल्यार म्हयनोभर जालो उदकाक तानेल्यात. मंत्री आमदारांनी एक तर पोकळ आश्वासनां दिवप बंद करपाक जाय वा मुळाव्यो सुविधा बेगोबेग मेळोवन दिवपाक जाय. काय कितले दीस उदक ना बाबा? आता 1 महिना झालो, केव्हा येता 1 महिना झालो आमकां पाणी. थोड्यांक सकाळ ना आसा न्हू, थोड्या म्हणटा एक खंय कोणाच्या हेका लागीं आहा, कोणाचो खोल गेला थंय पाणी चलता न्हू. एका ते उंची आसता थंय झपकून हें आमकांय बी काडटा भितर. ना म्हणटा न्ही आमी खंय फावटी धांवतले. आदले वाहन कोणा कडेन राजू आहा, कळशे आहात, खंय घेवन धांवतले. बाय ना न्हू, बाय खंय आहा, बायो ना न्हू. बायो खंय आहा. आदी कोण करी, आदी कोणी पूर्वजांनी खंय करून दवरल्या ती आसा. आमकां चवथीचे मेरेन मातसो बरो पाणी येयला, चवथ जावन आमकां पाणीच ना. तेका आमी आमच्या पंचाक कितके फावटी फोन केलो, सांगला तर आमी ह्या करुया, सगळी एक जावन वचया. म्हणजे कोण आमी सगळ्यांक सांगायचं आमी वचया, पाणी ना मग होईल मारनाका, आमी या म्हणटाय सगळ्यांची या. आनी आमकां आतां पाणी दिवपाचो सरकार ना जाल्यार आमी मरपाची. आमच्या त्या सायडीन आमकां 3 घरांक आमकां न्ही 11 पावता उदक. सकाळचे सोडटा 11 पावता आनी तो 12:30 म्हटल्यार तो बंद करता. कित्याक बारीक उदक येता, वर टाकयेक चडान सकयल भरपाक सुमता, आमकां उदक मेळना. हेच्या पयलीं आमी मुकेशाक सांगलेले, मुकेशान हाडलेलो तेका आनी दाखयले. तेणी मागीर सांगले मुकेशाक हे करता म्हणून. म्हटलं हेचे करूंक ना, आतां 2 वर्सां जावन गेली. हाडूंक नासलेलो ते हाडलेलो, त्याच्या अजून कितें येत ना, उदकाचे येत ना. आनी एक तांकां येता, आमकां उदकय येना. गेल्या फावटी तर उदकच येवंक ना. आयज तर अजिबातच उदक येवंक ना आमकां. 3 घरां आमकां उदक पावना. हरशी पयऱ्यान येताले उदक, पयऱ्यान येताले पण बारीक, पण 11 पावता आमकां. 11 11:30 अशें पावता. ह्या 3 घरां आमकां आयज सर आमकां उदकच येवंक ना. 3 घरां एकय थेंबो ना. 15 दीस जाले उदक ना. आमी आमच्या पंचाक कॉन्टॅक्ट केलो. पंच बाबडो डेली येता आणि पळयता, आणि वयल्यान तो आणि एकलो कोण तरी आसा उदक सोडपाक, तो बी पळयता हांगा येवन, पण कांयच उदक ना. आणि आमी वयल्या साहेबाक बी फोन केलो, पण साहेब सांगता येतलो नळ, पण अशें 15 दीस जाले आणि आमी खंय वचपाची उदकाक. लोकांचो प्रश्न असो आसा की सकाळी 8 जे म्हणजे आमचे पायप भरपाक खूप टायम लागता हांगासर येवपाक. 8 सोडटा आनी ते 12 सुमार बंद करता. पूण तितल्या पिरियडाक लोकांक उदीक मेळना. आनी समज एक जर पयरो चुकलो जाल्यार ऑलमोस्ट तांकां 48 आवर्स तांकां उदीक म्हणजे 2 दीस तांकां उदकाक रावचें पडटा. आतां समज जर 12 बंद केलें न्हू, तांकां फाल्यां ना, परवा सकाळी 8 उदीक येतलें. मागीर लोकांक अशें करचें कितें, हे गोवोरमेंटान हेचेर थिंकींग करचें. आनी जो कितें आहा सळीत म्हणजे उदकाचो प्रवाह आहा तो मोरजे गांवांक सरळीत करपाक. कित्याक आमच्या पयलीं ते म्हणटात 24 गांव येता. म्हणजे आमच्या पयलीं जे कितें उदीक सोडटा, चानेलाच्यान सोडटा, ते 24 गांवांक पावता म्हणजे आमकां ते इल्लें मेळटा काय दिसता. टेलिफोनाची केबल वा लायटीचे केबल घालपा खातीर उदकाच्यो पायपलायनी फोडप ही गोंयची परंपराच जावन रावल्या. मोरजेकारे हे परंपरेचो अणभव घेतात. आयकात त्यांच्याच तोंडांतल्यान सरकारी कामां करपी कंत्राटदारांची परंपरा लोकांक कितली पिट्टा ती. लोकांक उदीक टायम टू टायम पावना. आनी तशेंच लोकांक जर एक पयरो चुटलो, सद्या तुमकां खबर आहा की केबलिंग चालू आहा, हेचे इलेक्ट्रिकल केबलिंग. थंय जर समज एक पायप फुटलें, म्हणजे म्हाका दिसता 15 दिसांनी एक कमीत कमी 8 फावटी तरी पायप फुटला, आनी लोकांक तें उदीक बरोबर येना. आनी तेजो जो फ्लो आसा तो लोकांक बरोबर पावना. आनी लोकांक जो उदीक अजिबातूच मेळना. हांवें कंटिन्युअस डिपार्टमेंटा कडेन ट्राय केलें. म्हाका दिसता एईचो नंबर हो कोणा कडेन ट्रेसेबल जायना. एई म्हाका दिसता पेडण्यान 2 दीस आसता दिसता. नेओ कोण येयला काय चार्ज आनीक खंय तरी आसता, एक सोमार आनी मंगळार. लोक म्हाका सांगता आमी पेडण्या या. पण हांवें म्हटल्यार तांकां सांगलें की पेडण्या वचून कांयच फायदो जावचो ना, कित्याक एई थंय आसना आनी तुमचो प्रॉब्लम हो सॉल्व जावचो ना. आनी हें हांव सरकारा कडेन एकूच मागता की जे हांगासर लोकांच्या भितर एक संभ्रम निम्रम जाला की उदीक मेळना. कित्याक सांगया, ते सगळें उदीक डायवर्ट केलां तुयेन म्हणून. पूण हांगासर हांव सांगूंक सोदता सरकाराक की बेगींतल्या बेगीन आमची हेची दखल घेवची आनी हे जो आमचो वयलो वाडो आसा तेंची पाणयाची समस्या सॉल्व करपाची. धन्यवाद. कितले दीस जाले उदक ना, येना? ऑलमोस्ट हर घर जलची घोशणा बरीच गाजली. ढोल वाजयत केंद्रीय प्रकल्पाची जायरातय जाली. अशें दिसलें की आतां व्हाळांतल्यानूच न्हू, रस्त्या वयल्यान, वाटा वयल्यान, खळ्यांतल्यान गंगा व्हांवतली. पूण प्रत्यक्षात वचत थंय नळांतल्यान उदका बदला वारेंच व्हांवता. हातच्या काकणाक हारसो कित्याक? पळयात मोरजेच्या बायलांनी दाखयल्लें प्रात्यक्षीक.
गोवा 365 खातीर मोरजेच्यान संदीप कामुलकार.